कितेंय जाल्यार कितेंय इश्यू मरे दीसभर सेंटिमेंटल इश्यू सारखे वयत थिंगाचे. आता लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग इन डेड म्हण आसता. नॉन लिव्हिंगाचो तुम वाट लायल्या, मेले ते सुसेग दिनाय. आनी आता लिव्हिंग पण भुरगीं आमगेली धाकली धाकली इस्कला भुरगींचो ही इस्कला भुरगीं मिड डे मील घेताय. तेंगे घराको कांय ना म्हण येनाय ती तिंगा जेवपाक. ती येताय तेंकां बॅलन्स डायट मेळटा म्हूण तिंगा. कित्याक थोड्या पेरंट्साक कडेन टायम आसना आनी थोड्या पेरंट्साक टायमूय आसता, पयशे आसताय, बट दे वॉन्ट द चिल्ड्रन टू फील दॅट एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज डुईंग सच थिंग. पूण थिंगाय मरे तुम वाट लावन सोडल्या. आनी ते मिड डे मील स्कीम देखून तुम चोय वाट लाय. तितू किडे, अरे कितू ते कीड रे, एक दीस बाय मिस्टेकीन कीड येताय, चुकेन जाता. इट कॅन हॅपन एनीवेअर. घरा कडेन जावपाक शकता, हॉस्पिटलांनी जावपाक शकता. बट हाऊ मेनी टायम दिस इज हॅपनिंग? टायम एंड अगेन. आनी त्याचो हिंगा वर्म्स. अरे तुम्ही ते जेवण येत त्या दोळा तुम चेक कोनाय रे. द लिस्ट ते कित ऑटोमेटेड कंप्युटराचे फिलिंग जाता. ते भोत्यात नाही तुमक दिसती पडना रे. एकूय कीड तेका येणार तुमकां. ते किडे आलो मरे तुमी सर्व करताय भुरग्यांक. आनी मेनली म्हणटे हे एज्युकेशन डिपार्टमेंटा अंडर येता. आनी हो डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन ओको शैलेश जिंगडे कोण. अरे बाबा तुगली फॅमिली आहा मरे. तूंय एक तेंपार भुरगो आसलोलो. केन्ना तूं चिंतिता दूख जाता तुका. आनी वर्किंग अंडर दीस दोतोर मरे, दोतोर प्रमोद बाब. आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट हेको आहा आनी यू आर द डायरेक्टर ऑफ दॅट. तुम दोगोय मरे आमगेली पागार हाताय मरे. इतले आख्ख्या गोंयचे पागार हाताय तुमी. सुसेगाद लग्जरियस लायफ यू हॅव. तुमगे एक लागी एक जेवणा प्लेट न्हू इव्हेंट कोत्ता जाणा. 1 plate sometimes costs more than 2,500-3,000 rupees. आणि तुम जेवण जेयताय थिंग पावलो आसता बुफे मांडला आसता. थिंग मातशें देखून जेवण चुकेन येयलें जाल्यार तूं मोग रावतले. वो तुमगे भुरगीं खूंय हॉटेलान जेवपाक गेलो कडेन एश कोन किडी मेळ म्हण तूं जेवणाक. तुम ते विदीन 24 hours ते रेस्टॉरंट देखून शटडावन करतले मरे तुमी. आनी ह्या भुरग्यां बाळ्याक कितें. प्रमोद बाब ह्या बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग इन चार्ज ऑफ एज्युकेशन, द लीस्ट बीइंग अ फॅमिली मॅन, द लीस्ट यू कॅन डू इज सी दॅट नेवर इवन बाय मिस्टेक सच अ मील बी इवन let to come inside the premises of the schools for midday meal. The midday meal's purpose is to serve healthy, balanced diet. Mr. Jingde, Sailesh, कितकोत रे? Every month forgot check draw करपाचो. What else work is there for you, man? Have you taken any pains to go out? Random check kottu. List koran door mare. Show your itinerary every day. Don't use your superpower only to suppress the people in your department. You are responsible for it, Mr. Sailesh. Tum ki zal mare, the higher ups above you, they also many a time they are corrupt. ते तुम उलय नाही की तेही करप्ट आहे. तुका किती उलयतले ते. So get this thing done and see that it never again happens. You also have children, you have brothers, sisters. We all have this. The least, don't make these children the scapegoats of this. The least, the food. म्हटले आम्ही एक म्हणणी आसता डोनेशन दिताय म्हूण
तो गू मेट द दिल में जायना जस्ट बिकॉज वी आर गिविंग सम डोनेशन वी डोंट गिव ऑल यूजलेस थिंग नो सो जस्ट विथ द नेम ऑफ मिड डे स्कीम एंड मिड डे स्कीम इज नॉट योर्स अलोन मिड डे स्कीम देर इज अ शेअरिंग नो बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट वयता रे सेंटरा पयशे गेले अरे कीड जाप उसाने जेवण घेतना रे शेम ऑन यॉल मॅन एक सुसेग ना डिपार्टमेंटान एनवायरमेंटा वॉज प्रॉब्लम एज्युकेशना प्रॉब्लम हेल्थ डिपार्टमेंटान प्रॉब्लम व्हेकल्स रोड्स एक्सिडेंट्स with crime problem. We can only pray to save our Mankulyam.